आता आम्ही न्ही म्हारा दोंगर म्हणटा पळय नेवरा पंचायतीन थंय येयल्ली आसा आनी पळयल्यार तुमी हांगासर ल्हान ल्हान झाडां जी म्हणजे काजूची झाडां लायिल्ली आसा जायती हांगा झाडां लायिल्ली ती सगळीं झाडां सगळीं करपोन हांगासर सकयल माड बीड सगळे आसा चिकू बिकू सगळे हे सगळे झाडां आसली ती सुद्दां तळमट सगळे नुकसान अशें केलां आमी म्हाका नांव सांग तुजें माझें नांव शशिकला नायक बरें म्हाका सांग तुका कितलें नुकसान जालें आसतलें 10-15 लाखांक नुकसान जालें तू 1968 तू सांगता तुझे लग्न झाले तेन्नाच्यान तू हे सगळे सांबाळटा तेच्या पयलीं तुजो घोव सांबाळटा तो मरोन हांव सांबाळटा आनी भुरगीं म्हाजी दिसभर कामाक वयतालीं भुरग्यांक जेवण हाडून दितालीं हांगा हय जेवण हाडून दितालीं हांगा हें करतालीं जेवण बरें कितें तुवें मेहनत केल्या आनी ते सगळे माड पासून कितें हाल्या पळय कितें आसा न्ही तिणी खरें म्हणलें जाल्यार ज्या रितीनी ती 3 किलोमिटरचेरसून हांगा उदक ल्हानाचे व्हड त्या झाडांक केला ल्हान भुरग्या बशीन आनी ल्हान भुरग्या बशीन वाडयले आसतना ती झाडां सगळीं जळोवन खाक जाले तिका सामकें दुख्ख जाल्लें आसा खरें अशें जावचें न्ही कोणाचें वायट दिसता आमकां आमी सगळे सकयल बिकल सगळे पळोवन येयले आनी पयले खरेंच अशें दिसता अरे देवा इतली सगळी घरा कडेन कुशीक आसलेली सगळे कोणे उजो लायलो काय कशें लागले आमी काय सांगूंक जायना ऑलरेडी आगशी पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी कंप्लेन जाल्ली आसा आनी कंप्लेन करून PSI येवन आतां तेणें चॅकींग करून तो गेला पंचनामे बी केला तिका दुख्ख दिसता कित्याक तिणी ल्हान भुरग्या भशेन वाडयलेले आनी ती झाडां आवाळ्याची झाडां सगळे लायिल्ले कितें कितें बेलाची झाडां थंय कितली आसली बेलाची थंय 4-5 आसली ती सुद्दां तळमट कांयच येवंक ना कितें करपाचें खंयच्यान खंय उदीक काडून घालतालो कितें करपाचें पुरो पळयलें न्ही तुमी की तिका खंय तरी ल्हान भुरग्यांच्या भशेन आपल्या भुरग्यांचो सांबाळ केलो तशें ह्या झाडांचोय तिणी सांबाळ केलो आनी तेज्या पयलीं दोनदा खंय उजो 2-3 उजो लागलेलो खंय पण इतलें जावंक नासलें ती ताबडतोब धांवून येवन पालयल्लो खंय आनी हो रातचो कोणी तरी येवन लायलो अशें तिचो दुबाव आसा म्हणून तिणी कंप्लेनूय केला आनी आतां लायिल्ले वेळार सगळे अक्षरशः नुकसान करून आमचे मागणे आसा सरकारा कडेन की अशें जेन्ना कोणाचें कितें जाता तेन्ना नुकसान भरपाई दिवची कित्याक हेंच्यांनी खरेंच हांवें पळयलां आतां 3 किलोमिटर सकयल वचून नेवऱ्या पंचायती कडसून हांगा येवप म्हणजे 3 किलोमिटर आसा ह्या 3 किलोमिटराचें उदक हाडून ते झाडांक घालप तेजी कुयदाद घेवप राखण करप भुरगीं खंय हांगासर तेजी शिकतालीं येवन बसतालीं खंय सांजेच्या वेळार हांगा खंय सगळें बरें करून आनी इतलें सगळें करून हें सगळें कोणी तरी जळोवन उडोवप खूब वायट दिसता आमचे मागणें आसा सरकारा कडेन परत आनी परत ह्या नुकसान भरपाई तुमी दिवचे आनी जर कोणें अशें कितें केलां जाल्यार तिजे कडेन मागचें आसलें की बाये आमकां हें जाय अशें हे असो उजो लावन कोणाचें नुकसान करप न्ही कित्याक तिणी पळोवंक ना आनी कोणें पळोवंक ना पण तो वयर बसला पळय त्या देवान पळयला आनी ती आज दुख्खान रडटा कित्याक पोटच्या भुरग्याक जशें दूध पिवन व्हड करता पळय न्हू तशें हे स्वताचे रक्ताचे उदक करून तिणी हांगा ह्या झाडांक वयर काडलेलें आसा म्हणूनच काय नासले बाय खरें मुशाली झाडां कांयच नासली बेश्टी आसली सगळें उत्पन्न आमी हांवें केलां घोव मरण हें सगळें उत्पन्न हांवें केलां खरें म्हणून जाल्यार फट म्हणून हांवें घोव आसतना हीच आसली ही ते फळां सगळीं म्हाजी घोव मरण इतलें उत्पन्न हें केलां हांवें आनी खंयच्यान खंय हाडून हें करतालें तुवें म्हणटाली तूं चिचेचें झाड बी हय चिचेचें झाड आसलें पळय चिचेचीं झाडां ही पळय ती थंय ती व्हडली चीज मारली बिणो सगळो लायिल्लो हय बरो बाबरो कोणो व्हडली हे पळय तळमट केला ते दाखोवंक ना तेणी कांयच ना बी सुद्दां तेचें ना ओके